आदवेंताचो दुसरो आयतार। आयज आदवेंताच्या काळांत आमी दुसरी वात पेटयता। हे वातीक बेथलेहेमाची वात म्हणटा, बेथलेहेम्स कॅन्डल। ही वात भावार्थ खुणायता। ही वात मारिया आनी जुजेची बेथलेहेमान तांतली ती वाट, तांचे कोश्ट आटे वेटे, तांची भावना उगडापी कोत्ता। लुकाच्या शुभ वर्तमानात तिसरो आवेसोर 4 ते 6 वळींत इजायास प्रवाद्याची उतरां अशी मेळटा। तो अरण्यांत आड्डोतेल्यांचो ताळो, सर्वेस्पराचो मारो तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात। दोन एक पालकां भरून येतली, दोन एक दोंगर आनी पर्वत सकयल पडटलो। वांकडे तिकडे मारो नीट जातले आनी गुण्या फातराचे आसात ते सुडसुडीत जातले आनी आख्ख्या मनशाकून देवाचे तारण पळयतले। ओगाळा बापा, जागोय आमची काळजां, एकल्याच मोगाच्या पुताच्या येण्याक आमी तयार आसूं। ह्या ताच्या येण्या वरवीं तुजी सेवा करूंक आमची मनां शुद्ध निर्मळ कर, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक। आमेन।